नमस्कार. आयच्या ब्रेक अवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी दोन महत्वाचे इशू डिस्कस करतात. पयलो इशू आज फाटल्या सप्तकाक आयिल्लो तो गव्हर्नमेंटाच्या स्किमींचो. खंय तरी असो आरोप जातालो की सरकारांचे कार्यकर्ते जे आसात पक्षाचे ते रुलिंगाचे कार्यकर्ते खंय तरी चड हस्तक्षेप करतात आनी इवन स्किमी दितना खूब घुसपागोंदळ जाता. हो पयलो मुद्दो जो सगळे लोकांक लागता. आनी दुसरो मुद्दो जो आज तुमी विधानसभेक आयकलो तो म्हळ्यार रेवेचो. ह्या दोन हांचेर आमी भासाभास करतले. पयले आसात म्हजे बरोबर अपक्ष आमदार आनी तांणी स्किमींचो मुद्दो काडिल्लो आनी जे रेवेच्या विशयाचेर खूब बरे तरेन उलोवपाक येता ते रोहन बाब कडे. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे प्रमोद बाब सावंत सर. तुमचें स्वागत. रोहन बाब, सुरवात तुमी ज्या हाजेर इनॉग्रेट केल्ली विधानसभेची सेशन ताजे वेल्यान करया. ते म्हळ्यार स्किमींचें. तुमी तर परवरी सगळे विधानसभा तुमचे मतदारसंघा भितर चलता. सरकार मुख्यमंत्री तुमचे शेजारी, तुमचे शेजराकय सगळे इतले बरे बरे भशेन आसा सगळे वातावरण आनी मंत्री की एटलिस्ट तुमकां कांय त्रास जावपाक येना कन्सिडरींग दॅट यू आर सपोर्टींग दी गव्हर्मेंट. पण पयल्याच दिसाक जेन्ना तुमी सरकाराक अशें धारेर धरतात तेन्ना बरेंच कितें तरी घुसपल अशें दिसता. गजाल खरी? घुसपला म्हणजे आय थिंक प्रमोद विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू कमेंट ऑन दिस. ओके. तो पयलो म्हणल्यार विशय कितें आसता, स्किमी ज्यो आसता त्यो लोकांक पावपाक जाय. आनी स्किमी खातीर खंयचोय आमदार आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बॅक ऑफिस तयार करता. लायक आय हॅव क्रिएटेड अ बॅक ऑफिस. आमचे पंच मेंबर आसता आनी वाड्यानी आमच्या लोकांक वचून आमी फॉर्मां भरतात. तेन्ना हांव पळयना हो बीजेपीचो काय काँग्रेसचो काय खंयचो. आय लुक एट हिम एज अ मनीस हू नीड्स दीस रिक्वायरमेंट. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो मनीस म्हज्या कॉन्स्टिट्युएंट मनीस ताका स्कीम पावपाक जाय. तें करपा खातीर वॉट एवर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड आय सी दॅट इट इज गिवन. मे बी रायट फ्रॉम स्टॅम्प पेपर, बॅक ऑफिस टायपिंग सगळें कंप्लीट करून डॉक्युमेंटेशन करून आमी पावयता की द स्कीम कॅन रीच इज डोर स्टेप. ही सुरवात जेन्ना जाता तेन्ना आमी स्कीम भरतकर ऑटोमॅटिकली तो मनीस आमच्या वरान येता, आमचो मनीस आमच्या वरान येता, पंच मेंबर येता आनी देर इज अ इन्क्वायरी प्रोसेस ऑफ हाव द थिंग्स आर देर. एकदम कळून येता की सँक्शन लेटर डिस्ट्रिब्युशन जालें, नो प्रोटोकॉल मेंटेन आनी चेक दिवन जालें. सो देर इज समथींग वीच इज ते कित्या खातीर जाता. मे बी प्रमोद कॅन एलॅबोरेट बट आय एम नॉट व्हेरी शुअर कित्याक अशें कित्याक जावंक जाय तें. लेट हिम फर्स्ट टॉक. मेन गजाल तांगेलो तोच आसा मुद्दो की आमदाराक कुशीक दवरून तुमच्या सरकारान केली स्कीम पण स्कीम सगळ्यां खातीर न्ही. आनी वेल्यान तर म्हाका एक दिसता अलेक्स रेजिनाल्डान जर बोवाळ मारलो जाल्यार हांव समजुपाक शकता. ओके, ओपोजिशन म्हणून. रोहन बाबाक अशें करप, डोंट यू थिंक दॅट इज रॉंग? पहिली गजाल, भारतीय जनता पार्टीन आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान ज्यो लोकां खातीर येवजण्यो काडल्या ह्यो पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय. ह्यो गोंयान आतां पर्यंत फाटली जितकी सरकारां जावन गेली तेणी केन्नाच काडूंक नासल्यो. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजने आसतली, लाडली लक्ष्मी आसतली, गृहिणी आधार आसतली, कन्यादान आसतली, लेबरा खातीर आसतली, ट्रका खातीर आसतली. कन्यादान सरकाराची, कन्यादान फाटल्या सरकाराची फक्त एकूच फाटल्या सरकार ते बी ते बॅकलॉग कंप्लीट आमी केल्या आनी त्याच स्किमीचेर तर रोहन बाब झगडटालो म्हणटा तसो. एसटी ट्रायबला खातीर आसलेल्यो स्कीम, सोशल वेलफेराच्यो आसलेल्यो स्कीम, स्टुडंट्सां खातीर आसलेल्यो स्किम्स, एग्रिकल्चराच्यो कितल्योश्योच येवजण्यो आसतल्यो, ज्यो सबसिडी येवजण्यो आसतल्यो आनी कितल्योश्यो म्हणजे एडीसी खातीर ज्यो रिवायज केल्ल्यो आनी त्यो सगळ्यो सबसिडीज योजना आनी स्किम्स ह्यो भारतीय जनता पार्टीच्यो ओन सरकाराच्यो स्किमी पावपाचे आसता. एक्झॅक्टली रायट. आनी तुमकां दिसता की रोहन बाबा सारके मनशाक त्या फंक्शनाक आपोवप ना. स्थानीक आमदार जर तो भाजपाच्या कमळाच्या चिन्हाचेर निवडून आयिल्लो ना जाल्यार ताका आपोवप ना अशें म्हाका बिलकुल दिसना. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या म्हाका दिसता अपक्ष आमदाराक कित्याक काँग्रेसच्या आमदाराक आफयता. लॅपटॉप डिस्ट्रिब्युशनाचो पयर फोटो आमच्या अपोजिशन ऑनरेबल अपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणे हांचो आसलो. पयरूच पेपरार पळयला हांवें. तेंच्यांनी वाटल्या ते म्हाका चेक डिस्ट्रिब्युशन करता पळयला. प्रताप सिंग राणे आयकतात आपयतात पण रोहन गावट्याक आपयनात. ताका लागून लोकांक चड संभ्रम निर्माण जावपाक लागला. रोहनान खंय तरी गैरसमज करून घेतला. म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे जेन्ना मिनिस्टर थंयसर फंक्शन करपाक गेल्लो जेन्ना स्पेशली जेन्ना आमी कन्यादान ह्या स्किमीचेर उलयता खरें म्हटल्यार त्या कन्यादानचे सगळे जे फाटले देणे आशिल्ले आमी म्हणटा आमी परत आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगला खरें म्हटल्यार ते 4 वर्सांनी आतां पयशे दिता. 4 वर्सां पयलीं भरलेले आनी ज्या म्हणजे ऑलमोस्ट जांकां कन्याधन म्हणून मेळपाक जाय आसता लग्ना पयलीं तांकां लग्न जाल्या उपरांत 2-2 भुरगीं जाल्या उपरांत हे 25,000चे चेक मेळटा. आनी एक विशय कितें जालो तर तेंच्यांनी जे पयलीं एड्रेसीस घातलेले ते एड्रेस तेंच्या पयलींचे एड्रेस आसले. आतां ते परमनंट एड्रेसाचेर ते ना जाल्यार गोवोरमेंटाची आतां पर्यंत प्रत्येक स्कीम जी आसा हे डायरेक्टली तेंचेर अकाउंटाचेर एक गजाल हांव तुमचें मान्य करता की ही स्कीम जी आसा ती पयली फाटली सरकाराची. आनी एक सिनियर मिनिस्टरान जे चीफ मिनिस्टरा बरोबरच आशिल्ले आमी उलयतना तेन्ना हो विशय आयलो तेन्ना ताणें सरळ सांगिल्लें की फाल्यां जर लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा आमकां थळाव्या आमदाराक आपोवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. पण ह्या स्किमीक आमी घडये आपोवची ना. जर तो भाजपाचो ना जाल्यार
कारण ही स्कीम आदली सरकाराची आम्ही कंप्लीट करतात, आमची सरकाराची न्ही. सो आम्ही थळाव्या आमदाराक कित्याक पळोवपा जाय? इट इज अवर क्रेडिट, वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट. पयलें म्हणल्यार ताणें जर ते क्रेडिट घेतलें जाल्यार तुका त्रास कित्याक? पयलें म्हणल्यार हांव क्रेडीट घेवपाक बसूच ना. एज अपक्ष आमदार जे लोकांनी निवडून दिला, म्हाका त्यो स्किमी लोकांक पावयल्यो जाय. मॅनिफेस्टो प्रमाणे बीजेपी गव्हर्मेंट केम इन पावर, तांच्या प्रमाणे तांणी त्यो स्कीम ज्यो तांच्यो आयडियाज आशिल्ल्यो त्यो इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केल्यो. बट हे सगळें करता आसतना इट इज द टॅक्स पेयर्स मनी विच इज बींग युटिलायज्ड. इट इज नॉट माय मनी ऑर पार्टीज मनी ऑर समबडीज मनी विच इज बींग गिवन आउट. स्कीम खंयची कन्यादान फाटल्या गव्हर्मेंटाची जावं नव्या सरकाराची जावं, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. So whatever liability or assets created by the earlier government is a carry forward of this particular government. म्हजो वाद एकूच हाचेर आशिल्लो की कन्यादान सुद्दां जेन्ना दिली, एक म्हणल्यार खंयच्याच इन्विटेशन खंयच्याच आमदाराक वचना. दॅट इज सगळ्या स्किमी खातीर. आतां फॉर एक्झाम्पल दॅट इज नॉट माय डिबेट. म्हजो आशिल्लो की कन्यादानाचे चेक्स आयले. कन्यादानाचे चेक्स समज एक सर्वसामान्य मनीस समज ऑफिसान गेलो जाल्यार ताका आयडेंटिटी हाड म्हणटा, फोटो प्रूफ दाखय म्हणटा, तरेतरेचे आयडेंटिफिकेशन मागता फॉर वीच बिफोर गेटिंग लाडली ऑर गृह आधार दे आर सपोज टू सबमीट, आनी ते करता आनी स्कीम लागून घेता. कन्यादानचे चेक खंयच्या ऑफिसांतल्यान दिवन जाले ऑर खंयच्या ऑफिसांतल्यान दिवन जातात, कोण व्हरतात, आनी लायक विदाउट वेदर बिकॉज इट इज देअर स्कीम वेदर दे हॅव ग्रांटेड इम्युनिटी टू देअर वर्कर्स की जाय तें करा तुमी. रोहन बाब तिसरी काय चौथी फावट आयकता इन लास्ट 6 months. तुमकां कितें दिसता की भाजपाक रोहन खंवटे लुक्स लायक अ डेंजर, की रोहन बाब थंय अशें काम करता की फाल्यां भाजपाक थंय वयर सरपाक दिवचो ना म्हणून ताका जाय तितलो सभार उडोवपाचो, जाय तितलो दामपाचो आनी खंय तरी पक्ष संघटनेक वयर काडपाचें अशें दृश्टिकोनांतल्यान बी चलता. तांचे विचार त्यो ताका विचारपाक जाय. पूण म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान अपक्ष आमदार जावन I was very clear की आमकां परिवर्तन जाय, and I have given for all developmental issues I have given my support to Manohar Parrikar government. जेन्ना issue आसा which I realize is not happening in the proper frame, I make it a point to raise the issue. आता समज एवरी इश्यू रेज इज लुक एट तो इश्यू कित्याक रेज करता, लायक ताणें म्हणलें ऑपोजिशन रुलींग आसा आपल्याक खबर ना, मिनिस्टरान म्हणलें तेंच ताणें समज पयलीं चिंतिल्लें ऑपोजिशन काय रुलींग आसा तें ताणें चिंतपाचें हांवें न्ही. आनी रुलिंगात समज आम सपोर्टिंग इज सपोज टू टेक अस अलॉंग विथ इट. खंयचोय सरकार त्या आमदारांक हांव काँग्रेस आनी बीजेपी करता अशें एक एकट्याची चिंतप आसता. एवरीबडी कॅनॉट थिंक लायक. आतां म्हजी संवय कितें, आमच्या सगळ्या परवडच्या वाठारांत सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वचपाची. आय डोंट ट्राय टू क्रिएट डिविजन विदीन द वोटर्स. आय डोंट ट्राय टू क्रिएट डिविजन म्हणटा ते कसली जात भेद करून कांयच ना, सगळ्यांक व्हरता. खंय तरी तुमकां दिसता की फाल्यां परवरी हो नवो मतदारसंघ तो बरे तरेन जर नर्चर केलो, फाल्यां एवरीबडी नोज की इट्स अ बीजेपी स्ट्रॉंग होल्ड. जर रोहन बाबा सारको कॅन्डिडेट आयलो आनी तो मतदारसंघ तुमच्या हातांत वचपाचो उरलो, फाल्यां जर रोहन बाब नाशिल्लो जाल्यार तो सगळो तुमच्या पदरां पडपाचो. आज तुमकां दिसता की ही इज ग्रोईंग एट अ स्टेचर वेर फाल्यां परत हो मतदारसंघ तुमकां घेवपाक त्रास जातलो. सो खंय तरी ताका मात सकयल उडोवप बरें. भारतीय जनता पार्टीन हे फावटी 21 मतदारसंघ घेतले. जे हेवी वेट असले पळय न्ही तांचे सुद्धा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीन घेतला. भारतीय जनता पार्टीची संघटना इतकी स्ट्रॉंग आसा आनी भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट खबर आसा खंयच्या संघटनेच्या अनुसार कशें काम करप आनी खंयचो मतदारसंघ कसो घेवप. आनी भारतीय जनता पार्टीची संघटना ही आपल्या संघटनेच्या अनुसार काम करता. आमकां टेन्शन बिलकुल ना. भारतीय जनता पक्ष आपल्या पद्धतीन काम करता. मागीर अशी डिव्हिजन कित्याक जाता? कदाचित म्हाका दिसता ते रोहनाक चड खबर आसतलें. तो म्हणटा तुका खबर आसतलें, तूं म्हणटा ताका खबर आसतलें. ना कशें आसा प्रमोद, आय फील द वर्कर्स शूड नो वे इज देअर लक्ष्मण रेखा. हांव एवरी टायम सांगता तांची लक्ष्मण रेखा खंय. पार्टीची काम करप अवश्य, खंयची पार्टी आपलें काम करता, पूण डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खंय आडावे हाडप, कितें गोष्टी करूंक दिवप ना. बारीक लेट मी कंप्लीट. बारीक गोष्टींचेर असले व्हडले इश्यू तयार करप. शेवटी ते जी कन्यादानची केस आशिल्ली इट वॉज नॉट माय तू. क्वेश्चन इज ती बायल मनीस जी 25,000 खातीर भोंव भोंवली, पुलीस कंप्लेन फायल केली तरी पुलीस एक्शन घेना. पुलिसूय हात नाल्यार पुलीस ब्रेक हातून पुलिसूय घट्ट बसले. मागीर सगळें जाता लेट मी कंप्लेंट आनी सगळे रोहनानूच करपाक लायल्या. पुलीस कंप्लेन रोहनानूच करपाक लायला. तिका क्लियर कट आसा. कन्यादानचो चेक आसा ज्या चेका एड्रेसूय ना. तो परत भोंवन येता, तो एखाद्या कार्यक्रमान वाडटा, रोहनाक तयार पळयता, रोहन वचूंक ना
आणि सपोज अरे ती कोणतो कार्यक्रम कार्यक्रम बीजेपीच्या ऑफिसांतल्यान वचून चेक बिलकुल कलेक्ट ना, करपाक लायता. एक मिनिट आता या कार्यक्रमाचेर पयर स्पेशली कन्यादान रोहना वचूंक ना आणि ताणें कन्यादानचो एक कार्यक्रम तेजे दाखोवली. एड्रेस नाशिल्ले काय नाशिल्ले आणि ते चेक हांव म्हणटा तो तर चेक थंयच उरतलो आशिल्लो जाल्यार कोणा तरी बीजेपीच्या कार्यकर्त्यान त्याच्या घरा कडेन पावलो जाल्यार जो खंय चुकलें मनीस- आमचे जो कार्यकर्ते मनीस- जर पावयता आसत जाल्यार ते चुकूंक ना. बरें हातून ताणें सांगलें बीजेपीच्या कार्यकर्त्यान पावयले आर दे ऑथोरायज टू डू दीस आय वॉन्ट टू नो वन आर दे ऑथोरायज ताणें जर तोंडांतल्यान म्हणलां आर दे ऑथोरायज. नंबर 2 ज्या मनशाक गरज ना तो ऑफिसान वचना डोंट पे द मनी कित्याक ज्या मनशाक गरज आसा तोच भोंवतणी मारता तुज्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांतल्यान नॉट द फेलो बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी पावप हें चुकीचें. तिसरें दोन्ही नांवां एक जालीं पूण एड्रेस वेगळे आशिल्ले. दोगूय जाण स्थगीत थंयच्यान सेन्सस जावं बीएलओ जावं पंचायत जावं इज अ बॉडी विच टेल्स यू कोण खंय आसा गव्हर्मेंटाचो बीएलओ ऑथेंटिकेट करा आनी दियात. बीएलओ आसा तुजो ग्रामसेवक आसता पंचायत तुजो आर्ग्युमेंट आसलो की ते ऑथेंटिकेट करना आसतना दिले ना चुकी कडेन पावपाक शकता आशिल्लें. पावलें आनी ताणें डेपोजीट केलो त्या बायले कडेन 500 रुपया वयर अकाउंटाक नासता त्या दिसा तिणें घाले. म्हाजे कडेन पासबुक सुद्दां आसा कॉपीज वेर शी डेपोजिटेड एंड विड्रू ऑल दॅट मनी द सेम डे. LAQ जे आसा पुलीस स्टेशनार पावता same day he's called for settlement and then the reply is given by the home department and everybody that it is settled म्हणून. सेटलमेंट जाता एज कॅश सेटलमेंट इन प्रेझेन्स ऑफ 2 or 3 बीजेपी पीपल की म्हजो मनीस तेन्ना एक कंप्लेन फायल करता. जेन्ना व्यवस्थेक फाटो दिवन असली कामां जाता तेन्ना ही कोफुसांव निर्माण जाता जी गरज ना. ओके. बिकॉज इफ यू आर कमिंग विथ अ लॉंग थॉट प्रोसेस. पहिली गजाल भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते खंयसर डेव्हलपमेंटान इंटरफिरन्स करिना. पहिली गजाल फक्त खंयची जरी येवजण सरकारची येवजण आसत आनी ती लोकां पर्यंत पावपाची आसत जाल्यार लोकांक मदत करपाचें काम भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मण एकूच आसा तूं हांव कितें म्हणटा तुका अवश्य तुमी वचा तुमी फॉर्मां भरा तुमी करा सगळें करून वचा. तू मागीर ते फॉर्म घेवन वचून थापटून हांवें केली म्हणून ती छाती थापटून करना. भरलेलो तो रोहनानूय भरूंक नाशिल्लो तो फाटल्या सरकाराच्या वेळार भरलेलो. हांवें चेक मागूं ना हांव म्हणटा मुगे प्रश्न आतां मेन इश्यू कितें आतां सगळो आतां ही जालो ताणें म्हणटा वेवस्थेक फाटो दिलो कोफुसांव जाता. आतां जेन्ना लक्ष्मण रेषेचो प्रश्न येता कार्यकर्त्यांच्या म्हाका खरें सांगात फाल्यां समजा तुमच्या कार्यकर्त्यांनी अशें काम केलें आनी खंय तरी थळावो आमदार जो रोहन बाबा सारको आसा तो तुमचे बरोबर आसा पण तो अपक्ष आसा आनी त्या हातूंत भितर ते वावर करपाक लागले हातूंत भितर तुका प्रामाणीकपणान दिसता की तुमच्या कार्यकर्त्यांनी लक्ष्मण रेषा वायोलेट केली म्हण काय तातूंत भितर कांयच चुकीचें ना अशें दिसता. आमचे कार्यकर्ते थंयसर लक्ष्मण रेषा वायोलेट करिना. एक म्हणणे आमचे कार्यकर्ते थंयसर पक्ष संघटनेचे काम करता. आमचे कार्यकर्ते थंय लोकांचे काम करता जेका आमी आम आदमीचे सरकार म्हणटा. आक्षेप घेवपाचो गरज त्यांनी तेज्यो कितें ग्रिवेन्सीज आसत जाल्यार कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन मांडच्यो मुख्यमंत्र्या कडेन मांडच्यो. हांव म्हणटा तो जर पक्षाक आपलो तो सरकाराक जर सपोर्ट करता आसत जाल्यार त्यांनी बाकीचे एकदा मिनिस्टर्स आनी CM हांच्या कडेन बसून आपलो विशय सॉल्व करचो. म्हाका दिसता प्रमोद कितें दिस आर व्हेरी स्मॉल इश्यूज टू टेक द टायम ऑफ मिनिस्टर ऑर दिस आर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॅप्सीस. खंयच्या लेवला सोल्युशन जाय म्हाका कांयच नाका. लेट द एडमिनिस्ट्रेशन रन स्मूथली विच हॅज कॉलेप्स टुडे एज फार एज द विमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट इज कन्सर्न. त्या डिपार्टमेंटाचे एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाल्लें आसा. कोण कितें करता कोणाक खबर ना. वुमन एंड चायल्ड हे डिपार्टमेंट जे आसा हे सगळ्या पर्यंत स्किमी पावोवपा खातीर एकदम